Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. तुमच्याकडे बांधलेलो 2 टाकी असं त्या टाकीन कायच प्रोव्हिजन करूंक ना. आमदार येता त्या लोकांक कोण मेंबरांक घेता सांगता करूया म्हणून सांगता आणि मागीर कायच जायना. तुम्ही बरे अधिकारी म्हणून तुम्ही इनिशिएटिव्ह घ्या. एक क्वेरी क्लियर करता. तुम्ही घ्या ना काय सांगता ते आमदार किंवा लोकप्रतिनिधी हांगा बसून हातीन तुमचं काम करून घेवचे ना. तुमका बरे वाईट कळटा तुम्ही करा आणि मोबाईलवर रेंज ना. मेन म्हणले ते आमकां डिफिकल्टी जाली खूप. त्या ते प्रॉब्लेम जालो सगळं. कोणाक कॉन्टॅक्ट करूंक मेळना. आता टँकर चालू असते ना थोडे कोणाक चालू कोणाचे टँकर आसा कितले टँकर आहात अजून खंयचे टँकर चालू आसा तुमचे टँकर कितले आहात आणि खंय चालू आहा ते तुमच्या टँकर चालू आसा सांगता जाल्यार हांव म्हाजे टँकर दाखयता तुका. म्हाज्या 2 गाडयो चालू आहा. 4 दीस जाले. 3 पंप आहा. 3 पंप आहा. 3 पंप तेंचे मोडले जाल्यार तेंचे स्पेअर आसूंक जाय. हे ह्या स्थानीक आमदारान पळोवंक जाय आसलें हांगासर येवन कितें चल्लां. लोकांक आयज 7 दीस 6 दीस उदक ना. 6 दीस उदक ना जाल्यार लोक कशें जगोंक शकतात. हांवें ना म्हटल्यार हांगासर 3-4 दीस जाले हांवें म्हाजे टँकर हांगासर तशेंच खूब जाणांनी तेंच्यांनी अशें उदक हें सप्लाय केलें लोकांक. हें काम आसलें हे स्थानीक आमदाराचें. तेणी हे लोकांक पयलीं जेन्ना उदक ना जाल्यार तेणी तें प्रोविजन करून दवरूंक जाय आसलें. समज हांगासर आतां ते 3 पंप हांगासर समज मोडले जाल्यार तेजो तिसऱ्याचो चवथो तेणी पयलीं हाडून दवरूंक जाय आसलो आनी तें काम चालू दवरूंक जाय आसलें. 3य वांगडाच मोडले जाल्यार कितें आमी लोकांनी कितें उदक आसतना कशें रावपाचें तें तेणी सांगचें हांगा. न्यू प्लांट हांगासर बांदपाचो कांय ना. तेतून आजून कांयच जावंक ना. नाल्ल फोडून जाले. आतां नाल्ल आनी कितले फोडटले काय ते येवन. नाल्ल फोडले. नाल्लूच फोडपाचें हांगासर. तें काम केन्ना चालू करतले. आतां ना जाल्यार 1 वर्स जालें. लोकांची हालत पळय हांगासर कितें जाता ते. 1 वर्स जावन गेले हांगासर. हांवें पळयलें हांगासर कांयच काम करूंक ना. कांयच काम करूंक ना हांगासर. कित्याक लोकांक अशें फटयता. ही फटोवपाची कामां बंद करपाची तेणी. जाता जाल्यार तेणी आपल्या कडेन येवपाचें. आनी समज जायना तेज्या कडेन जाल्यार म्हाका सांगचें. आमी मोगो तर्फे एनी टायम आमी फुडें आसतले. चानेल प्लांटाचेर येयल्या थंय पळयल्या जाल्यार परिस्थिती अशी आसा की जो पट्टे जो इंजिनियर आसा तो सांगता 10 MLD उदक तयार जाला. 5 MLD फाल्यां जातले. पण हे उदक हांगासर प्युरिफिकेशन जावन आवट कितलें जाता भायर कितलें जाता हें आजून गुपीत गणीत कोणाकच खबर ना. थंय वालसन पेडण्या बसून सांगता हांगासर चानेल प्लांटाच्यान उदक येयना. हो सांगता आमी उदक फूल सोडटा जाल्यार उदक खंय मुरता. हे मोपा एअरपोर्टार वयता काय हे प्रायवेट प्रोजेक्टांक दिता हेची चवकशी जावपाची. आनी दुसरें म्हणजे आयज 20 वर्सां बाबू आमचो आयज आमदार हा पेडण्याचो. 20 वर्सांक कम से कम हेणी सरकारचे 5 कोटी तरी मानधन घेतला. बाकीचे कितें घेतलां तें वेगळेंच. 5 कोटी मानधनांचो हांगा ताका 5य पंप दिवपाक जायना. पेडणेकाराचो नोकर म्हणटा सेवक म्हणटा जाल्यार आयज ही परिस्थिती केल्या.